कुणेचे आयडीसीत राज्याक पहिलो भौशीक जैव वैजकी कोयर प्रक्रिया प्रकल्प मेळटलो। तंत्रज्ञान आणि कोयर व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबोन सांगला। ऑक्टोबरात मुख्यमंत्री त्याचे उक्तावण करतलो। खंय BMW नेम 2016 प्रमाण हो प्रकल्प गरजेचो आशिल्लो अशें मायकलान म्हटलां। मनशाचे कुडीच्या भागासहित सगळे तरेच्या वैजकीय कोयराचेर ह्या फुडें कुंडयच्या कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फॅसिलिटी प्रोजेक्टाक प्रक्रिया जातली। गोंय वैजकीय महाविद्यालया सहित गोंयांतली हेर हॉस्पिटलां क्लिनिकांच्या पुराय जैव वैजकीय कोयराचेर कुंडय उद्देगीक वसणुकेंतल्या प्लांटांनी घातिल्ल्या CBWTF म्हटल्यार कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फॅसिलिटी प्रकल्पात वैज्ञानिक पद्धतीन प्रक्रिया जातली। वेस्ट ट्रीट केल्लो इतल्या वर्साचो चिंतू 35 इयर्स इतलो आदलो वेस्ट पण प्लांट घालून कोणूच सोदिना। सो प्लांट इज द सोल्यूशन। प्लांट सालिगांव प्लांट कलंगूट प्लांट जो आमी घातला आनी काकोरा आतां घालता दॅट इज द सोल्यूशन टू डोमेस्टिक अँड कमर्शियल वेस्ट ऑफ द रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स अँड गेस्ट हाऊसेस प्लस हाउसहोल्ड। This facility is the solution for entire state of Goa, all the hospitals, clinics, laboratories and all the other things which are using biomedical waste, including veterinary waste. Everything will come. आता आमकां काय कळोंक ना, एकदा स्टार्ट जाले काय तुम्ही परतून येवन पळया आनी 3-4 म्हयन्यांनी तुमकां कळटलें कितलो वेस्ट येता, कसो येता, कोण हाडटा, कसो येता, म्हणजे हाव आर द व्हेहिकल्स, आधी कितें आसलें आनी आतां कितें आसा तो डिफरन्स। हे आतां डिस्कशन चलता बिटवीन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिकॉज दिस प्लांट आवर जॉब इज टू ओनली गिव द लँड, आवर जॉब इज टू ओनली गिव द कंपाउंड वॉल, द रिमेनिंग इज एंटायरली बीइंग फायनान्स्ड बाय बायोटेक। दे वर द L1 लोअस्ट बिडर आनी त्या टेंडरान तांकां मेळ्ळो आहा आनी जी रेट आहा ती गोंयांत आनी आख्खी इंडियेक तुम्ही रेट जर पळयशात जाल्यार तेंची लोअस्ट आहा। सो तांकां एज पर द डिस्ट्रिक्ट CBWT गायडलायन्स तांकां मेळला। तंत्रज्ञान आणि कोयर व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबोन कुंडय PPP अंतर्गत विकसित केल्ल्या ह्या नव्यान बांदिल्ल्या भौशीक जैव वैजकीय कोयर विलोव सुविधा दिवपी जाग्याची पळोवणी केली। गोंय कोयर व्यवस्थापन महामंडळान ते खातीर MS बायोटेक वेस्ट सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेडाक 10,000 चौखण मीटर जमीन दिल्या। भोमाच्या थळव्यांचो ह्या प्रकल्पाक विरोध आसा, तांचोय दुबाव पयस करतलो अशें मायकलान सांगलें। आमी इनॉग्रेट केलो न्हू, तांकां हिंगा हाडटले आमी, जे कोण ओपोज करता तांकां आमी हिंगा हाडटले। सेम आमी प्रक्रिया सालिगांव केल्ली। सालिगांव प्लांटान जे लोक ओपोज करताले तांकां प्लांटान हाडले आनी प्लांटान हाडून तांकां प्लांट चालू आसतना दाखयलो, बंद आसतना न्हू। आयज हो प्लांट निकतो स्टार्ट जाता, तुमकां आमी हाडला दाखोवपाक की प्लांट रेडी जालो म्हणून। आमी ट्रायल राउंड मारता, तांकां प्लांट रेडी जाले काय हाडटले आमी की तांकां तेंचे दोळ्यांनी पळोवनी हो वेस्ट कसलो पळयलो। जो वेस्ट आमी हिंगा जर म्हणटा तांकां खबर ना हो वेस्ट कितें पळयता। हो वेस्ट जो आहा जे आमची ऑपरेशनां करता, इन सिंपल लँग्वेज उलयता हांव कोंकणीन आमच्या, की ही जी गोवा मेडिकल कॉलेजीन आमचो लोक वयता ऑपरेशनां करता, भितरले जे आमचे पार्ट्स काडटा थोडे, जे कितें कोणाक कॅन्सर जाला, कोणाक ट्युमर जाला, कोणाक आनी कितें जालां, कोणाचो एक्सिडंट जालो आनी हात हो पडलो हाला आनी जोडो ना परतून, ते सगळे पार्ट्स जे आमी हाडटले आनी हिंगासर इन्सिनरेशन टेक्नॉलॉजीन घालून हेचो ऍश जातलो, गोबर जातलो। जाल्यार इंडियन मेडिकल असोसिएशनाच्या गोंय फांट्यानय हो प्रकल्प फायद्याचो ठरू येता असो हावेस उक्तायला। पळयात दोतोर कनक प्रभुदेसायचे म्हणणे। आम फ्रॉम इंडियन डेंटल आमच्यो क्लिनीक आसात, आमी जनरेट करतात लॉट ऑफ बायोमेडिकल आनी आमचो दिस वॉज द नीड ऑफ द आवर एक्चुअली वी वर लुकिंग फॉरवर्ड एंड आय मस्ट कॉम्प्लिमेंट द मिनिस्टर गोवा गव्हर्मेंट फॉर गिविंग अस दीस बिकॉज हें सामकें मस्ट। आमकां तसो ट्रिटमेंट जाय, ट्रिटमेंटा बरोबरच वी जनरेट लॉट ऑफ दीस बायोमेडिकल वीच शूड बी सायंटिफिकली डिस्पोज, नाल्यार ताजे हार्मफूल इफेक्ट आसा जे ऑलरेडी तुमकां एक्सप्लेन केला। आय मस्ट अगेन थँक द मिनिस्टर गिविंग अस दिस ऑपॉर्च्युनिटी एंड गिविंग अस दीस प्लान। थँक्यू सो मच। आमची थोडीशी मागणी आसा की जितले आमी जितले जमा करता त्या प्रमाणे बाकीच्या हातूंत हें केल्यार की इट इज नॉट ओनली अ डेंटिस्ट ऑर मेडिकल, एवरीबडी इज जनरेटींग। आमकां थोडेंच आनी कन्सेशन दिवचें म्हणून ते आमी ताचे कडेन मागीत आनी आमचें ठराव मान्य केल्लो आसा आनी सांगता म्हणला थोड्या दिसांनी आयकून घेतला आमचें। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर अ पॉझिटिव्ह रिप्लाय फ्रॉम यू।
गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक.